तुम्ही असे एसटी समाजाचे दोन टॉलेस्ट लिडर्स बरोबर. आनीक आज तुम्ही एकाच पक्षां आसा. बरोबर. फाल्यां कितें जातलें कोणाक खबर ना, बट आयचे घडयेक तुम्ही एकाच पक्षां आसा. कॅन देर बी रिकन्सिलिएशन काय तुमकां त्या वाटेन वचपाचेंच ना? तात्विक दृश्टिकोनांतल्यान ज्या लोकांक जर म्हणजे वैचारीक मतभेदांतल्यान तांकां बाजूक रावपाचें आसा, क्रिटिसिजम करपा आसा जर जायत न्ही. मागीर फाटल्या वेळाचेर म्हाका दिसता 2017 ते आमी 22 पर्यंत पळयलें. आतां नंतरच्या काळांत पळयलें. जे कांय थोडे लोक आसा न्ही, म्हणजे चिखलफेक करीत आसताले. आनी त्यामुळे हांवेंच थारिल्लें की ताजे पासून पयस रावप. म्हणजे त्यामुळे कोणेय म्हाजेर चिखल मारपाचो विशय ना. म्हणजे पयस रावलो आसा जाल्यार चिखलफेक करपाक ना. आंगार पडचो ना. शाब्दीक जे आसा न्ही वादावद जायत आसता. मागीर हाणी तशें उलयलें ताणी तशें उलयलें. हांवें आतां पर्यंत जे आसा न्ही खंयच्याच म्हणजे उटाचें आसूं दी, गोमंतक गौड मराठाचें आसूं दी, प्रकाश वेळपाचें आसूं दी किंवा गोविंद गौडाचें आसूं दी. आज तुवें म्हजो खंयच्याच प्रकारचो स्टेटमेंट म्हणजे काम आनी हांव आनी हे सगळ्या प्रकारचे आमचे कार्यकर्ते आसा. म्हणजे शमनामाचे कार्यकर्ते आसात, राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्ते आसात, म्हजे काणकोणची जे कार्यकर्ते आसा हांकां सगळ्यांक बरोवन जे आसा न्ही म्हाका ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करपाक वेळच ना. रिकन्सिलिएशनाच्या वाटेर वचपाची इच्छा ना आयच्या घडये. नाही जावची ना अशें ना म्हणना, पूण ते कांय जाणांक तुम्ही डेलिबरेट प्रयत्न करचे ना. हांव प्रयत्न करचो ना.